नमस्कार, येवकार तुमकां हब पॉडकास्ट कार्यावळीन. दीस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू इन असोसिएशन विथ मणिपाल हॉस्पिटल्स. आतां एक कांय गजाली आमचे कडेन आसता जाका लागून आमकां कळना की एग्जॅक्ट कारण कितें जे आमकां त्रास जाता. आनी आमी एक गजाल पळयलें की आमचे हे जे पांय आसता ते दुखपाक लागता. कोणी म्हणटा की वेन्सान प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आतां तो वेन्साचो प्रॉब्लेम इतलो मायनर आसता की सादारण खंयचो नॉर्मल दोतोर तो ट्रीट करूं शकना आनी तेज्या खातीर एक एक्सपर्ट जाय पडटा. In association with Manipal Hospitals, Dona Paula. आतां वेन्साच्याक लागून खंयचे बॉडी दुयेंसां जावपाक शकता आनी तेजो ट्रिटमेंट सद्या कितें चल्लां आनी आमकां डे टू डे बेसिसचेर ज्यो गजाली आमकां जाणा जावन घेवपाक जाय त्यो सगळ्यो गजाली विचारपा खातीर आमी आपयल्या आनी आमचे बरोबर आसा डॉक्टर चारुदत्त जयंत संभाजी फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल. ही इज एंडोवास्क्युलर सर्जरी अँड इंटरवेन्शनल रेडिओलॉजिस्ट. तुमचें डेजिग्नेशन वाचचें पडटा आमकां बिकॉज मेनी अ टायम्स दीस लुक्स अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड डेजिग्नेशन. सो सामान्य मनशांक कळपा खातीर वॉट एक्झॅक्टली इज युअर एरिया ऑफ ऑपरेशन? जशी सर्जरी सुरू जाली तेन्ना मोस्टली दे टू डू ओपन, कापून करपाची. देन स्लोली यू स्टार्टेड हियरिंग अबाउट समथींग कॉल्ड एज की होल सर्जरी. सो फ्रॉम ओपन सर्जरी इट वेंट ऑन टू की होल सर्जरी. So the incision was the size of a keyhole. Taka laparoscopic surgery म्हणटा. So from open surgery we went on to do open laparoscopic surgery, and then not so far from each other was the advent of something called as pinhole surgery. So you could enter into the body through a pinhole and take small tubes and catheters and deliver therapeutic agent म्हणजे आमकां मेडिसीन जे कितें दिवंक जाय ते जाग्यार वचून आमी दिवंक शकताले. सो दॅट थेरपी इज कॉल्ड एंडोवॅस्क्युलर थेरपी. सो फ्रॉम इनसायड द ब्लड वेसल, सो फ्रॉम वेर एवर इनसायड द ब्लड वेसल त्या जाग्यार वचून ज्या जाग्यार दुयेंस आसा त्या जाग्यार वचून मेडिसीन दिवप किंवा ट्रिटमेंट दिवप, दॅट बेजिकली इज कॉल्ड एंडोवॅस्क्युलर सर्जरी. मागीर तातूंत आमकां वी कॅन डिलिवर मेडिसिन्स to the site where the problem is, or we can go and open a blocked blood vessel from inside the artery. म्हणजे व्हडलो बुराक न करता. So either you do a bypass or you just go inside the artery and blow up a small balloon and open that blood vessel, which we call now angioplasty. So angioplasty is a type of endovascular surgery. Okay. And endovascular surgery and interventional radiology are interchangeably used. So many people don't understand what is interventional radiology. So endovascular surgery and interventional radiology are on similar lines. So from open surgery to laparoscopic surgery, which is keyhole surgery, endovascular surgery or interventional radiology is a line of therapy in which we enter the body through a small pinhole and deliver the therapeutic agent or medicines to the body. So this is modern era medicine. Modern era. So your treatment is modern era. Yes. So this is latest in the market म्हणटा तशें. It has been there for some time now, but somehow unlike open surgeries or other surgeries, the advents or newer technologies and all have been added far more rapidly to this discipline of medicine than other disciplines of medicine. So it is evolving and improving every passing months or years, you can say. आतां लायफस्टायल डिसिजीस म्हणून आसा पळय तेजे खुबशे वेरियंट्स जाता. लायफस्टायलाक लागून काळजाचे अटॅक येता की सगळेच तरेचे एक कॉमन आन्सर मेळटा की तुमची सेडेंटरी लायफस्टायल आसा. आतां वेनाकूय बी लायफस्टायलाक लागून त्रास जाता. वेन आमच्या ॲक्च्युली मेडिसिनान आमी दोन दुयेंसांची ट्रिटमेंट करतात. एक लायफ थ्रेटनींग म्हणटात तें आनी दुसरें लायफस्टायल थ्रेटनींग. सो वेन युअर लायफ इज थ्रेटन्ड, patient and doctor both know that we need to treat the individual immediately. But lifestyle threatening is a problem which an individual perceives it differently. Maka hem tras jata, they are tolerating. They may continue to use their leg, keep walking, keep doing their activities. Life threatening is what? Stroke is stroke, heart attack, MI. आणि एक नवी नॉट नवी सायलंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड पल्मनरी एम्बॉलिझम, वेर क्लॉट पांयांतलो लंग्सान गेलो की यू कॅन गेट सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और द पेशंट कॅन सडनली कोलॅप्स. हाजेर मातशें सांगा. पल्मनरी एम्बॉलिझम. सो रक्तप्रवाह हो हार्टांतल्यान सगळ्या अवयवां कडेन वता. तो फ्रेश ब्लड आसता, ऑक्सिजनेटेड ब्लड और समथींग वीच हॅज गॉट लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, एवरीथींग वीच इज कमींग फ्रॉम द लिवर, तें हार्ट
सगळ्या अवयवां कडेन पुश करता, ब्रेन जावं और पांय जावं किंवा आतडी बितडी सगळ्या कडेन फ्रेश ब्लड विथ ऑक्सिजन गोज थ्रू आर्टरीज which is pushed by the heart. Now, whatever blood goes to the legs or any part of the body has to return back. That return backs through channels or tubes which we called veins. So, अशुद्ध रक्त जशें आमी कॉमन टर्म्सान यूज करतात ताका तें अशुद्ध रक्त वेन्सांतल्यान परत येता. पूण हे वेन्सांतल्यान परत येवपी रक्त आसा ताका पुश करपाक आमचे कडेन हार्ट ना दुसरो पांयान. ताका काफ मसल बी यू कॅन कॉल दॅम एज वॉलंटरी muscles or voluntary heart to push that. So when you're walking it gets pushed. But when somebody is not active or little sedentary, lifestyle is little slow, blood remains stagnant in the leg. So whenever there is a stagnant pool of blood it tends to clot, गाठी जावपाक शकता. So ह्यो गाठी usually पांयान जातात आनी long many days of sedentary हें आसा लायफस्टायल किंवा घरा खाटीचेर आसा पेशंट किंवा कितें ऑपरेशन जालां ताचे खातीर खाटीर आसा किंवा वेन हॉट एंड ह्युमीड वेदरांनी रगत दाट जाता. सो अशे तरेन ह्या परिस्थितीन जर जाल्यो जाल्यार यू कॅन गेट क्लॉट्स इन द लेग्स. हें रक्त सांखळून घट्ट जावन यू कॅन गेट क्लॉट इन द लेग्स. रक्त सांखळलेलें पांयांतलें ब्लड मागीर क्लॉट जे आसा ते वयर येवन लंग्सान वचपाक शकता. बिकॉज heart has two parts, right and left. The left part has fresh blood and the left part has the blood which is returning from the legs or rest of the body which is ashuddh रक्त. आणि ह्या दोगांच्या मदीं आसता तें लंग. सो दोनी रायट आनी लेफ्ट मदीं लंग आसता. लेफ्ट रायट सायडींतल्यान जें रगत आयिल्लें आसता अशुद्ध रक्त तें लंग्सान वचून परत ताका ऑक्सिजन लागून इट हॅज टू कम टू द लेफ्ट सायड. सो समजा हो क्लॉट वचून लंग्साच्या आर्टरीन बसलो so there is high chance that no blood is flowing from the right side of the heart to the left side out, fresh blood. So in that scenarios the patient can get shortness of breath, severe shortness of breath आणि खूपच क्लॉट जर भरिल्लो आसत जाल्यार the patient can even collapse or there are high chances of patient be losing the patient also, and which can happen within few minutes. So तुम्ही ते ट्रीट करपाक शकता. हय, those there are newer technologies, everything which has come up now. पयलींच्या पद्दती प्रमाणे वी यूज्ड टू गिव मेडिसिन्स एंड वेट which may work or may not work, and it may take long hours to work and you may not have so much of time. So आता ज्यो नव्यो पद्दती आयल्यात एंडोवॅस्क्युलर थेरपीज where you can go through a very small pinhole जांगडांतल्यान and go through the heart into the lungs and remove the clot within few minutes. ओके. पण आता हें जातकर कळटा, पयलीं ना, सिमटम्स काय उरपाना, म्हाजो क्लॉट पांयांतल्यान वयर सरलो बिल्लो म्हणून काय कळपाना. सो पांयान जर क्लॉट आसा हें जर समजपाक जाल्यार पांयान सिमटम्स आसतात ते स्वेलिंग आसता किंवा पेन आसता, काफ पोटऱ्यांनी पेन जाता. सो पेशंट हू इज एक्सपिरियन्सींग पेन ऑर स्वेलिंग इन द लेग कूड लायकली हॅव अ क्लॉट इन द लेग्स. सो पांयान सूज आयली किंवा पोटऱ्यो दुखतात आणि पांय मातसो हेवी फील जाता देन यू शूड ट्राय टू फायंड आउट इफ देर इज अ क्लॉट इन द लेग. सद्या खुबशे जाणांक ते स्वेलिंग जावपाची बरीच कारणां असतात. इवन मेडिसिन्स वीच आर बींग टेकन फॉर BP दे कॅन कॉज स्वेलिंग. आणि खूप वेळ अशें बसून रावल्यार मातशें स्वेलिंग येवंक शकता. कळटलें कशें की बाबा तो क्लॉट जालो, एसिमेट्रीक स्वेलिंग आसा, एकाच पांयान सूज आयल्या जाल्यार आनी सूज एकदम चड आसा जाल्यार देर इज चान्स दॅट यू मे हॅव अ क्लॉट. आणि इन दॅट सिनेरियो बेटर टू गेट युअर सेल्फ इवॅल्युएटेड. आणि ताजी सगळ्यान सिंपल टेस्ट म्हळ्यार एक डॉपलर, पांयाचो डॉपलर टेस्ट. वेनाचो डॉपलर केलो जाल्यार तातूंत क्लॉट आसा काय ना वो इमिजिएटली कळटा. अशें डॉपलर टेस्ट आतां नॉर्मल क्लिनिकांनी करता, खंयच्याय अल्ट्रासावंड सेंटराचेर अल्ट्रासावंडान करपाक शकता. तो क्लॉट दिश्टी पडटा आनी खंय पर्यंत आसा तोय कळटा, कितलो आसा तोय कळटा. आणि वाटेर आसा जाल्यार काडपाक मेळटा काय काळजा म्हणसर पावपा रावपा पडटा? ना, वाटेर आशिल्लोय काडटात. ताका आमी DVT थ्रोम्बॅक्टमी म्हणटात. जशी लंगांतल्यान वचून काडटा तशी पांयांतलो सुद्दां क्लॉट लंगान पावच्या पयलीं काडपाक मेळटा. ओके. सो मातशें अल्ट्रासावंड करून गेल्यार तुका टेन्शन ना. अल्ट्रासावंड करपाक एकदम सोपी आनी सादी पद्दत which any ultrasound center will be able to help you.
गेट युअर डायग्नोसीस डन. क्लॉट आसा म्हटल्यार डायरेक्ट मणिपालान येवपाचें. देन पण ताका मागीर एडमिशन बी आसता, रावचें पडटा. सो युजली इट वील टेक अ शॉर्ट एडमिशन, मे बी अ डे ऑर सो. इफ युअर पांयांतलो क्लॉट जर काडूंक जाय जाल्यार 1 दिसाच्या एडमिशनान वी कॅन क्लियर द क्लॉट अँड मेक यू वॉक अगेन इमिजिएटली आफ्टर removing the clot or the max to max the next day. So you're not bedridden after that? But if it was in the previous days that you had a clot in your leg, there was high chance that you would be bedridden for at least 5 to 7 days and they would make you walk after that. The sole reason being that the clot could travel to the lung, म्हणून आमी तांकां बेड रेस्टार दवरताले. आनी क्लॉट मातसो घट जालो आनी अधेरंट म्हणजे ते रक्तवाहिनीक चिकटलो की वी वेर सेक्युअर दॅट इट मे नॉट ट्रॅवल. But there are still chances that the clot can travel to the lungs and cause pulmonary embolism. पण आतां जी पद्दत आयल्या तातूंत you go inside, remove the clot in minutes time, आणि even if you want to prevent the clot from going to the lungs, एक झडप बसयतात, ताका आमी फिल्टर बस म्हणटात. सो ती फिल्टर गळ्याच्या रक्तवाहिनींतल्यान, वेनींतल्यान बरोबर पोटाची जी मेन वेन आसा पांयांतले रगत वयर व्हरपी, तातूंत ती अशी अंब्रेला अशी झडप वेनान बसयता आनी मागीर क्लॉट कितें आसलो जाल्यार थंय शिरकून उरता आनी इट गेट्स क्लियर्ड स्लोली विथ युअर मेडिसिन्स. इट डजंट ट्रॅवल टू द लंग्स. सो दॅट इज कॉल्ड एन IVC फिल्टर. ओके, फिल्टर बसोवचो. फिल्टर. परफेक्टली लायक उदकाची बी त्या सिस्टम जाल्ली अशी एक्झॅक्टली अम्ब्रेला शेप आसता ताका. आनी दॅट फिल्टर कॅन बी रिमूव्ड विदीन अ मंथ ऑर 2. वन्स युअर क्लॉट हॅज क्लियर्ड यू कॅन रिमूव द फिल्टर फॉर द सेम 2 or 3 hours एडमिशन अँड यू वॉक होम आफ्टर द प्रोसिजर. आमी आतां पयलीं आतां वेरिकोज वेन बी आतां खुबशे फावटी इंस्टाग्रामाक लागून येत आसा आनी ह्यो पयलीं केन्ना आयकून नाशिल्ल्यो गजाली की वेरिकोज वेन आसताल्यो पयलीं आनी कळनाशिल्ल्यो आमकां काय नासताल्योच पयलीं? थोड्यो वेरिकोज वेन्स ह्यो हिडन आसतात. मागीर बारीक मनशाची वेरिकोज वेन्स इजिली दिसतात, पण मातशे मोठ्या मनशाची दे आर हिडन अंडर द फॅट. बट दे मे हॅव सिम्पटम्स ऑफ वेरिकोज वेन्स वीच इज पेन इन द लेग्स. पांयान पोटऱ्यो दुखतात. वेरिकोज वेन्स आर कायंड ऑफ वेन्स. हय, वेन्स बिनीथ द स्कीन, हातार बी दिसता तश्यो आसतात. तश्यो आसताच. तांकां प्रॉब्लेम जाला म्हणून प्रॉब्लेम जाता. जशें आमी आतां घरान 2 टांक्यो आसता आमच्यो. सकयल्या टांकींतल्यान पंप ऑन केलो की उदक वयर पावता. पूण तो त्या पंपांतली जर वाल्व पाड जाली, पंपाकूय एक वाल्व आसता, ती वाल्व पाड जाली जाल्यार सगळें उदक सकयल येवन त्या पायपान वारें भरता. तशेंच वाल्व्स आमच्या पांयान आसतात आनी आमचो पंप म्हळ्यार द काफ मसल. पोटऱ्यो ज्यो आसात त्या मसल इज युअर पंप. सो वेन यू आर वॉकिंग, रनिंग, ब्लड वयर वचत रावता. पण तुमी एका जाग्यार बसता किंवा उबे रावता तेन्ना वाल्वांचें काम इम्पॉर्टंट आसता. कारण सगळें रगत परतें येवंक जायना म्हणून ती वाल्व आसतात. पूण ती वाल्व अशी नमस्कार रितीन अशी उबी आसतात थंय वेनीन. पूण ती जर पाड जाली जाल्यार ती अशी परती जावन तें रगत सगळें परतें येता. ह्या स्किनापोनच्या वेनान, डीप वेनानूय तशेंच वाल्व आसतात जी मसलान आसतात. ही वाल्व जर पाड जाली, खूब वेळ उबें रावन, किंवा बरेच जाणांची प्रोफेशन अशी आसतात तांकां उबें रावचें पडटा. थोड्या लोकांनी हेरिडिटरीली वाल्व्स वीक आसतात. सो प्रोफेशन्स जातून तुमकां उबें रावपाचें चड आसता. वेटर्स, पोलीस, वॉचमॅन अँड इवन टिचर्स अँड ऑल. इवन आवर सर्जन्स हू आर स्टँडींग फॉर लाँग अवर्स. सो तांचें तें वाल्व पाड जावन रगत सगळें परतें येवन पांयान साडटा. सो रगतान आसता 99% उदक. सो दॅट वील कॉज स्वेलिंग. सो पांयाक सूज येता आनी रगत इतलें सांठून आयलें पांयान की पांय हेवी जाता आनी पांय दुखूंक लागता. सो पेन इन द लेग, पांय मातशे रेस्टलेस फील जातात. सो दीज आर ऑल सायन्स ऑफ वेरिकोज वेन्स. आनी थोड्या जाग्यांनी घावे जावपाचे चान्स आसतात, तांकां आमी विनस अल्सर म्हणटात. सो ह्या दोनी सायडीन पांयाच्या भायल्या वाटेन किंवा भितरल्या वाटेनी अल्सर जातात, घावे जातात, तांकां विनस अल्सर म्हणटात. ते कित्याक जाता? ते स्कीन थंयची मातशी वीक जावपाक लागता. एज ब्लड एक्युमुलेट्स देर, सांठून रावता, ती कात मातशी स्लोली वीक जावपाक लागता आनी थंय आपुणूच एक घावो जाता तयार. आनी तो जो पर्यंत तुमी हे वेरिकोज वेन्स ट्रीट करना तो पर्यंत तो हील जायना. ओके. सो दीज आर कॉल्ड विनस अल्सर्स.
व्हेरिकोज वेन समज प्रॉब्लम आसत जाल्यार म्हणजे चलपाकूय प्रॉब्लम जाता, दुखता पांय. हेवीनेस आसता, म्हणजे थोडे एक दीस फुडें वता तसो बाय आफ्टरनून पोस्ट लेट आफ्टरनून ऑर इवनिंग तुमचे पांय भरून येतात, कारण रगत सगळें साठून येता न्ही पांयान. सो तें हेवीनेस जे आतां दीस फुडें वता तसो फील जावपाक लागता. जावचें न्ही म्हळ्यार कितें करपाक पडटा? जावचें न्ही म्हळ्यार मनशान एक्टीव रावचें, चलपाचें धांवपाचें. चड वेळ उबो रावल्यारूय जाता. सो एकच कडेन उबो रावलो जाल्यार तें ब्लड कॉलम अशें स्ट्रेट वाल्वाचेर पेज घालीत रावता दिसभर, आनी ती वाल्व मागीर निकामी जाता थोडे तेंपान. सो बेस्ट इज वॉकिंग, बेस्ट इज बींग एक्टीव रावपाचें. म्हाका दिसता ट्राफीक पुलिसांक बी खुबशी कंप्लेन आसा, कारण ते दिसभर थंय उबे आसता आनी वतान आनी मिलिटरी, ट्राफीक पोलीस, आमचे रेग्युलर पोलिसाचे, आनी टिचर्स एज आय सेड अर्लियर, आनी वेटर्स. सो टिचर्स बी, ऑल दीस पीपल हू हॅव लाँग आवर्स ऑफ स्टँडींग एकच कडेन उबे रावतात. दॅट इज द प्रॉब्लम. इफ यू हॅव नो रिझन टू स्टँड इन वन प्लेस, इट इज बेटर टू मूव अरावंड इवन इन युअर ऑफिस, टू टेक सम स्ट्रोल्स अरावंड and get the blood to circulate. मातसो भोंवून यो. पण दुखता दोतोर ते कित्याक हांगा अशें प्रेस केलेलो खूब फावटी दुखता? सो मसल पेन हाका बरीच कारणां आसूंक शकता. वन ऑफ देम कुड बी वेरिकोज वेन्स. इवन एज आय सेड अर्लियर दॅट सम बिल्ट ऑफ क्लॉट इन द डीप वेन्स, भितरल्यो ज्यो वेन्स आसतात. वेरिकोज वेन्स ह्यो स्किनापोनच्यो वेन्स, पूण ताज्याय भितर वेन्स आसता ताका आमी डीप वेन्स म्हणटा. सो स्किनांतलें जें ब्लड आसा तें परतें डीप वेनीन वता, मसलांतल्यो वेन्स आसात त्यो, and then it finally goes to the heart. So ह्या वेनीनी जर क्लॉट जालो जाल्यारूय पेन जावंक शकता, जशें आमी DVT म्हणटा ताका. वेरिकोज वेनानूय ब्लड साठून रावता काफांनी, ताणेंय पेन जावपाक शकता. यू मे हॅव ब्लड सप्लाय, आर्टरी फ्लो सुद्दां जर कमी आसलो जाल्यारूय मसलान पेन जावपाक शकता, कारण एक सर्टन फ्लो इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लशिंग आउट द टॉक्सिन्स इन द मसल्स. सो इफ दॅट टॉक्सिन्स बिल्ड अप, you can start having pain in your legs or in your toes or foot if the blood flow is very low. Rest pain म्हणटा ताका. खावपा जेवपा लागून ताजेर हें जाता. So usually if your cholesterol is kept in control or lipid profile is maintained by exercise as well as diet, avoiding excess sugars. Fat may not be a very big element, but excess sugars जी आमची ॲड करता, एक्स्ट्रा sugars, those are the ones which are the bigger culprits. पांय आतां मातशें सकयल वतना म्हाका रियलायज जालें आमचे पांय आसता पळय न्ही, ते पांयाचे पोन आसता पळय न्ही, ते खुबूच तो दाट जाता आनी खूब फावटी असो प्रेस केल्यार हे जाता. खुबशे जाणांक भायर वचून जर फातराचेर उबो राव म्हटलो जाल्यार ताका मरणाची यातना जाता. सो ते बी वेनाक लागूनच जाता. सो मनशाचे पांय हे एक्चुली ह्या टायल्स आनी हाजेर चलपाक अशें नाशिल्लें. वी आर ऑलवेज मेंट टू वॉक ऑन रॉक्स आनी mud, but now we have been used to these tiles. आणि टायल्स what happens is that थंय स्नायू असतात, मसल्स असतात, आणि तांचे स्वेलिंग आनी इन्फ्लेमेशन जाता वेन यू आर वॉकिंग ऑन अ सॉलीड सर्फेस लायक टायल्स. आणि थंय एक फेशिया आसता, ताका आमी प्लांटार फेशिया म्हणटा. ती हिलाच्या पोनां आसता बरोबर. सो ताजी घर्शण किंवा ताजेर दाब पडून पडून ताका सूज येता. सो प्रत्येक मनशाक म्हाका दिसता लायफान एकदां ना दोनदां तें पेन आसताच, जो हील पेन म्हणटात. सो दॅट पेन, हील पेन म्हळ्यार बॅक सायड ऑफ द हील एज वेल एज ऑन द बॉटम ऑफ द हील. सो दीस हील पेन इज कॉल्ड plantar fasciitis in medical terminology, which happens because we walk barefoot on the hard surface which are not used to, the tiles and all. So पयलीं शेतान बी काम करताले तेन्ना कांय जायनाशिल्लें. सो आतां नाव वी हॅव गॉट यूज टू वॉकिंग ऑन विथ सॉफ्ट स्पोर्ट्स शूज. आणि सो वॉट डू यू रिकमेंड? मातसो पांय उगटे धरून भायर वचून चलून. सो घरान सुद्दां यू कॅन यूज सम सॉफ्ट चप्पल्स ऑर मेडिकेटेड स्लीपर्स. आणि इफ यू रियली हॅव अ heel pain which is because of plantar fasciitis, you can actually put in something called as a silicone insole into the footwear and use that silicone footsole till that inflammation of the plantar fascia settles. म्हणजे शुजान घालून हे करपाक, शुजान घालपाक प्लांटार इन्सोल मेळटा. किंवा इफ यू आर युजींग स्लिपर्स एंड यू कॅन स्टिक दॅट इन्सोल ऑन द सर्फेस ऑफ द चप्पल and then or slippers and walk using. Okay, now this I don't know तुमकां विचारप काय ना ते, पण आमी पयलीं इंस्टाग्रामाचेर ते असो पांयाचे तळव्याचे हें दाखयता
आणि तातूंत म्हणटा की वो पॉयंट म्हणजे हार्ट, वो पॉयंट म्हणजे लंग्स, वो पॉयंट म्हणजे आनी कितें, हें खरें काय? देर इज सम फेअर बिट ऑफ सायन्स इन दॅट आणि यू मे नॉट कॉल इट कितें म्हणटात तें एविडन्स बेस ट्रिटमेंट, बट whoever has been doing it, they do find some effect in that. So we are not the right people to talk about it, but there are certain points which actually heal a lot of things. थंय ते सांगता की थंय प्रेस केलें जाल्यार तुमच्या हार्टाची कंडिशन कळटा, ते टू सर्टन एक्सटेंट those who do, they do it well. अंधश्रद्धा न्ही, सामकी अंधश्रद्धा न्ही. आनी दुसरें म्हणजे आतां पांयांक मसाज करता पळय, आनी आय एम आस्किंग यू बिकॉज यू आर डिलिंग विथ वेन्स, इज इट रायट टू डू गेट इट? आतां खुबशे कडेन लोक आतां वचून फूट मसाज बी करून घेता आनी तांकां बरें दिसता मातशें. इट इज अ रायट वे टू डू? Yes, massage is required because sore muscles or anything, to settle the inflammation, you require a massage. एक स्ट्रेनियस स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी केली, खेळून आयलो, फुटबॉल खेळून आयलो, दॅट मसाज इज रिक्वायर्ड. आणि यू गेट, तुम्ही स्वताच करता जाल्यार मसाज करपाची ती हे मेळटात, इन्स्ट्रुमेंट्स आनी हे मेळटात, बट गेटिंग अ मसाज डन ऑल्सो इज नॉट द रॉंग थिंग. इट हेल्प्स. ताका लागून वेनाक त्रास जाता अशें बी कांय ना? आणि सर्टन डिरेक्शनान तो मसाज आसूंक जाय. यू शूड नॉट बी डुईंग इट अगेन्स्ट द वाल्व्स. इट शूड बी फ्रॉम अप टू डावन? ना, डावन टू अप. आणि ते डावन टू अप, हय. आणि they are done in such a way that you should never do them if there is a suspected swelling in the legs which could be because of clot. In that scenario you should never do massage. तो क्लॉट जर पांयाक सूज आसा आणि you have not found out whether तुमच्या पांयान क्लॉट आसा and you do this massage, the clot can go up. It is like आमची टूथपेस्ट जेन्ना आमी प्रेस करता न्ही, ती टूथपेस्ट कशी पटकन भायर येता, तसो क्लॉट पांयान जाल्लो आसा, तो मसाज केलो जाल्यार यू कॅन सडनली गो अप टू हार्ट, लंग्स, एज यू से, एंड देन इट विल बी फेटेड. येस. हाजी. पण तुमच्या हातून जेन्ना सायन्स, थोडे प्रश्न काडलेले हांवें बिफोर आय मॅट यू, ब्लॉकेज जाता आपल्या हार्टाक, म्हणून पयली अर्ली वॉर्निंग्स कळटा आपल्याक काय अकस्मात जाता? सो धाप लागप, थोडी स्टेप्स जाता की धाप लागता, किंवा दॅट कूड बी बिकॉज ऑफ लंग्स किंवा हार्ट. सो तेच डिफायन करप किंवा फायंड आउट करप, आयदर यू नीड एन एंजिओग्राफी or a lung scan. So basically you might require a CT angiography or a pulmonary angiography to find out if there is a clot in the lungs or if there is a block in the heart, blood vessels of the heart. So whether it is an heart attack. So heart attack can be massive, and some of the blocks in the heart can present as धाप लागप किंवा पेन जाता, मातशी सपना बी जट्टगीर हार्टान, which is usually to the left side of your chest. Or it could be a shoulder pain, गळ्याकूय वचपाक शकता pain. So that pain which is called exertional pain, or even exertion केलें जाल्यार dyspnea, म्हणजे shortness of breath. So these are some of the signs where you could have a clot in the lungs or you could have a clot in the heart. Okay. And ताच्या खातीर मागीर how do you identify? So if it is to differentiate between the two, एक तर आमकां इको म्हणून एक आसता, जो हार्टाचो आमी सोनोग्राफी करता. सो त्या इकोचेर जर हार्टाचेर प्रेशर पडटा अशें दिसता, वीच कूड बी बिकॉज ऑफ क्लॉट इन द लंग्स, वी कॅन गेट अ फेअर आयडिया दॅट दीस कूड बी देअर, अँड वी कॅन सेंड द पेशंट फॉर समथींग कॉल्ड एज अ पल्मनरी एंजिओग्राफी. तो हार्टाची एंजिओग्राफी किंवा पल्मनरी एंजिओग्राफी इज मोर डेफिनेटिव्ह आणि क्लियर कट डायग्नोस्टिक टूल टू आयडेंटिफाय वेदर देर इज अ ब्लॉक इन द हार्ट ऑर इन द लंग्स. So you tell us about your experience with patients. Hanga patients म्हाका दिसता you must be getting often, because Goa is a lifestyle disease destination right now. खुबशे आमी डॉक्टरां कडेन उलयले ते पळयल्यार. What kind of patients you get आनी एज प्रोफायल कितें आसता तांची? So usually varicose veins जर आसत जाल्यार we get almost all age groups, but the most common age group जी आमकां येता ती middle aged आसता. So they have abused their leg, abused their veins in such a way is somewhere around middle age they present with the vein problems. So पांयाच्यो vein problems.
आणि व्हेरिकोज वेन इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन एंडोवॅस्क्युलर सर्जरी दॅट वी सी ऑलमोस्ट एव्हरी डे इन द OPD. Other conditions which are related to vein, clot in the legs and all are fairly seen at least 5 or 6 times in a month, where we are dealing with them with clots in the legs. And clot traveling to the lungs and a patient presenting with severe breathless and all, that is almost once in a month or once in cases. Yeah, cases are there. So the frequency or the incidence of this problem going by the population, if you extrapolate the data, we don't have great registry in India, but if you extrapolate it to the population of India, sorry, Goa, जाल्यार 3000 केसीस तरी आमकां वर्साक मेळपाक शकतात पल्मनरी एम्बोलिझम, जातून क्लॉट पांयांतलो क्लॉट लंग्सान वता. 3000 केसीस तरी आसपाक शकता, जातून अरावंड 25% ऑफ देम कॅन बी सिवियर अँड फेटल. ओके. So if not detected and treated in time. आणि लायफस्टायल आतां वॉट डू यू रिकमेंड? एक तरी चलपाक पडटा. खाणा जेवणान वॉट इज युअर एडवायस की हें जावचें न्ही, आपलो पेशंट म्हणून येवं नाका जस्ट गजाली. खावप जेवप हाज्या परस जिरावप इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि यू शूड बी मोर एक्टीव, अँड लायफस्टायल वीच इज एक्टीव एक्चुअली इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन ऑलवेज, वेदर इट इज युअर फायनान्शियल ग्रोथ or your health wise growth. So remaining active is rather more important than looking into what you eat and how you eat. But even your diet is also important, not that diet should be neglected. Sugar should be avoided. Even to a large extent, smoking is the biggest culprit. So smoking has direct relationship, even when you compare it with diabetes, we call it a linear relationship. Where if you have smoking on one side and heart attacks or strokes on the other side, you will see that the graph is linear. Okay. But diabetic graph is not linear. You will see that for a long period the diabetics don't have anything. And suddenly at a certain point they will start having problems. But not all the diabetics will have problem with their blood vessels or heart, but there is a fairly large population of smokers who will have heart diseases or blocks in blood vessels. So smoking is one of the biggest culprit, followed by diabetes and sedentary lifestyle. सो आतां रेगुलर स्क्रिनींग बी करचें पडटलें ना? आतां हें पळयल्या उपरांत खुबशे जाणांक मातशें कळपा लागतलें की अशें अशें जावपाक शकता. So what they should do now? They should go and screen themselves immediately. If you are having symptoms like dyspnea, shortness of breath, definitely you should be evaluating yourself. थोडेंच चल्लें जाल्यार दुखपा लागता पांयाचे पोटऱ्यो दुखपा लागता, then you should get yourself evaluated. लेग्सांचो डॉपलर करपा जाता पांयाचो. डॉपलर ऑफ द लेग्स कॅन बी बोथ आर्टिरियल एज वेल एज विनस. सो रक्तप्रवाह जो फ्रेश रक्तप्रवाह जो वचपाक आसता पांयाक, that is called arterial flow. If that is blocked, you can get gangrene or pain after walking for some distance, which we call claudication. So gangrene जावचे पयली जी स्टेज आसता ताका claudication म्हणटात. So claudication पांयां दुखत रावतात आणि मागीर एक पॉयंट येता असो की ब्लड फ्लो बिकम्स सो स्लो दॅट यू मे स्टार्ट गेटिंग गँग्रीन, म्हळ्यार डेड टिश्यू, जी युजली बोटाची आमचे अंगठे बी आसता पळय ताका जाता. आणि घावे जाल्ले असतात ते पेकनात. सो यू शूड टेक केअर इफ यू आर अ डायबिटीक दॅट यू डोंट इंजर युअर सेल्फ अँड क्रिएट अ वूंड. सो एकदा घावो जालो की तो घावो पेकपाक मोर ब्लड फ्लो इज रिक्वायर्ड. सो इफ एन एक्झिस्टींग ब्लॉक इन द लेग आणि तुमकां घावो जालो जाल्यार ते घावो पेकपाक मागीर म्हयने लागता की वर्सां लागता, ऑर इट मे नॉट हील एट ऑल अँड इट मे स्टार्ट गेटिंग गँग्रिनस एज. ताजी जी कड आसता ती गँग्रिनस जावपाक शकता. आणि then that is the point that you will require an angioplasty or an endovascular therapy. So right now get diagnosed yourself. Diagnose yourself as early as possible. आणि आमी पोटऱ्यांक इग्नोर करताले. फर्स्ट टायम आय एम टेकिंग देम सिरियसली. जाल्यार हेजे पयलीं आमकां तें दिसतालें आसा कित्याक न्ही. हातून नाव वी यू हॅव टू टेक देम सिरियसली. We call it the peripheral heart.
पेरिफेरल हार्ट. सेंट्रल हार्ट एंड तो पेरिफेरल हार्ट. सो हार्ट ब्रेक म्हणटा तेन्ना यू हॅव अनदर हार्ट ऑल्सो. सो पूण टेक केअर ऑफ दॅट हार्ट ऑल्सो. देव बरें करूं. टेक केअर ऑफ युअर हार्ट विच इज इन युअर कंट्रोल. देव बरें करूं दोतोर तुमी हांगा आयले म्हणून. सो this was Hub podcast which we bring to you in association with Manipal Hospital. Take care of your health because life is on. So आणि दोतोरान सांगलें तशें बी एक्टीव. दोतोरान एक गजाल सांगला जाका लागून यू विल ऑल्सो बी एक्टीव. ते म्हणटा की नॉट ओन्ली हेल्थ वायज फायनान्शियली ऑल्सो इट हेल्प्स यू वेन यू आर एक्टीव. सो बी एक्टीव, स्टार्ट वॉकिंग, टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. एंड तुमकां जर आनी कितेंय प्रश्न आसा जाल्यार डॉक्टर इज ऑलवेज अवेलेबल एट मणिपाल हॉस्पिटल, बट गो विथ प्रायर अपॉयंटमेंट्स. आमच्या एडवर्टायजिनी सकयल अपॉयंटमेंट्सा खातीर नंबर दिल्लो आसा. जस्ट कॉल दॅट नंबर, टेक दी अपॉयंटमेंट एंड प्लीज मीट द डॉक्टर. यू आर वॉचिंग अ पॉडकास्ट ऑन your favorite channel, Go On News Up. Keep watching.